नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परमामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कॅसिनो आनी ऑनलायन गेमिंगाचेर लायिल्ल्या अतिरिक्त जीएसटी वाडीक विरोध गोंया सयत कांय राज्यांनी घेतली हरकत. मुंबयच्या नेहल बेगान जिखली आयर्नमॅन ट्रायथलॉन सर्त. रिलेंत टीम आयरजान मारली बाजी. विद्यार्थिनी वांगडा गैरवागपी शिक्षका आड दिवचल पुलिशेन नोंदयलो गुन्यांव. फुडलो तपास चालू. गांवगिऱ्या बायलांची जीण संघर्षाची कश्टाची. पळयात गाडो चलोवन फॅमिलीचे पोट भरपी कमलावती वेरेकराची काणी. मोपा विमानतळाचेर वेवसायीक वाहनाच्या एंट्री फीत मोठी वाड. 50 रुपयाची पार्किंग पावयली 200चेर. टॅक्सीकार फुर्योज. आनी हमासा उपरांत लेबनॉनान केलो इस्रायलाचेर हल्लो. इस्रायली आर्मीनूय लेबनॉनाचेर केले प्रतिहल्ले. 300 इस्रायली आनी 230 पॅलेस्टिनी नागरिकांक मरण. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कॅसिनो सयत ऑनलायन गेमिंग आनी हॉर्स रेसिंगाचेर जीएसटी परिशदेन लागू केल्ल्या 28% कर वाडीची 1 ऑक्टोबराच्यान अंमलबजावणी सुरू जाल्या. पूण ह्या कर वाडीक शेनवारा दिल्लीत जाल्ल्या जीएसटी परिशदेचे 52वे बसकेत गोंय, दिल्ली सयत हेर कांय राज्यांनी विरोध केला. कॅसिनो तशेंच ऑनलायन गेमिंगा वयली जीएसटी 18 वयल्यान थेट 28% केल्ल्यान ताचो फटको ह्या क्षेत्रांतल्या विविध उद्देगांक बसून ते बंद पडपाची शक्यताय आसा. ताका लागून हो कर उणो करचो अशी मागणी बसकेंत कांय राज्यांनी केल्या. हाचेर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. ह्या बसकेक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी गोंयचे मंत्री तशेंच जीएसटी परिशदेचे वांगडी माविन गुदिनो हजर आशिल्ले. बसकेंत घेतिल्ल्या विविध निर्णयाचो गोंयाक व्हडलो फायदो मेळटलो असो दावो तांणी केलेलो आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या एका हायस्कुलांत एका शिक्षकानूच ल्हान पिरायेच्या एका विद्यार्थिनी वांगडा असभ्य वर्तणूक केल्ल्याचो आरोप जाला. ह्या विशीं दिवचल पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाला आनी फुडलो तपास चालू आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या साखळे वाठारांतल्या एका हायस्कुलांत एका शिक्षकान त्याच हायस्कुलांत शिकपी ल्हान पिरायेच्या विद्यार्थिनी वांगडा असभ्य वर्तणूक केल्ल्याचो आरोप फुडें आयला. ह्या आरोपाक लागून सध्या दिवचल म्हालात खवदळ पडला. फाटल्या 9 सप्टेंबराक आपली चली क्लासरुमांत आशिल्ली तेन्ना संबंदीत शिक्षकान आपली चलयेक धुकलून उडयली. ताका लागून तिच्या पांयांक मार बसलो अशी कागाळ पिडीत चलयेच्या आवयन काल शेनवारा दिवचल पुलिशेंत केली. ही कागाळ केले उपरांत दिवचल पुलिशेन इंडियन पिनल कोड 323 आणि बाल हक्क कायद्याच्या 8 ह्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाक लागून दिवचल वाठारात सध्या वेगवेगळी चर्चा सुरू आसा. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावपाकच जाय अशी मागणी फुडें येता. ह्या दिवचलचे पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस उपनिरीक्षक प्रसाद पाळणी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. ह्या प्रकरणात आता शाळेच्या व्यवस्थापनाची कितें भुमिका आसतली ते पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. गांवगिऱ्या वाठारांनी कसलोच आधार नासतना संवसार उबो करपी बायलां आमकां पळोवपाक मेळटात. घोवाचो आधार नासतनाय संवसार फुलोवपी एके अस्तुरेचो हो संघर्श आनी कश्टाचो हो स्पेशल रिपोर्ट. धारबांदोडेची ही कमलावती वेरेकार. 15 वर्सां पयलीं ताच्या घोवाक मरण आयले. फाटल्यान कोणाचोच आधार ना. वायट परिस्थितीतूय ती हालूंक ना. माडाची आई काडप, रोप लावप, नडणी करप तशेंच ल्हान भुरग्यांक न्हाणप अशी मेळत ती कामां करून तिणें आपल्या 3 भुरग्यांक शिकोवन दोगांची लग्नाय केली. आनी आतां रस्त्याच्या कुशीक गाडो घालून रस ऑमलेट, बटर वडे, मिरची तसेच हेर पदार्थ लोकांक विकून ती आपले पोट भरता. आम्ही खंय दिसोड्या कामां वयताले कोणाल्या भुरग्यां बी धाडयता न्हू
वर्सां काम करून हांवें मागीर भुरग्यांक कशें ल्हानाचे व्हड केले लग्न केलें दोग जाण काम खंयच ना माणसाचें गरिबांक कितें करून खातलें दिसवाड्याक आतां आमच्यान काम जायना तर काम खंयच ना मागीर कशी करतली आमी दिवना म्हाका केन्ना फक्त म्हाका 2000 येता म्हाका घरांत 3 चेडे आहा आनी हेल्प एकटे करून म्हाका कळ्ळें न्हू म्हाका हांगा हेल्प करूं जाय न्ही तेंच्यांनी दुकानाचेर आनी तेंची म्हणजे तेंचे कितें हेल्प करपाक तेय दिसवाड्या खंय वयता न्हू ते शिकोना ते खंय गाडी चलयता कोणाची जावं कितें करता ते दिसवाडे तेंकां तेगेली बायल भुरग्यां व्हडल्यांनी ताका पोसूंक जाय मागे 2 नातू म्हाजे कडेन 2 चेडे आहा हांव 4 चालू करता आनी मागीर कितल्यांक बंद करता 9:30 म्हणल्यार बंद करता जाता एक दीस उरता एक दीस जाता अशें आसा आमच्या आंगात जी कला आसा त्या कलेचो सारको उपेग करपाक जाय पोटा खातीर कसलें काम करतना लज दिसूंक फावना देखून दर एका बायलेन दुसऱ्याचेर निबून रावनासतना आत्मनिर्भर जावचें अशें आवाहन कमलावतीन केलां तुका आतां ज्यो बायल्यो आसा पळय शिकोन सावरून बी सगळी बेकार आसा कोणूच खंयच कामां वचना जावं आपलें काम नामटान घरान रावता तेन्ना तांकां कितें सांगूंक सोदता तूं तांकां कितें कामां वचपाचें खंय तरी काम पळोवंक जाय न्हू घरा रावन कितें मेळटा कोणीय जावं आपलें स्वता पांयार उबी रावपाक जाय न्हू तेंच्या हांगा भरपूर कला आसता हरशीं कोण कूक जाणा कोण तयार नासता म्हाका तशें ना म्हाजें कितें कोणी तूं सारकें कामां आपयल्यार तुगेरूच वचपी हांव कोणाले 2 भुरग्यां नाणोवपाक वयतलें अशें काम भुरग्यां बी नाणयता तूं हय हय आनी कितें आहा तुज्या हांगा कला कितें कितें काम सगळें कळटा खणपाक कळटा माडा आळी काडूंक कळटा सावळ घालूंक कळटा शेतां लावपाक रोप लावपाक सगळें काम कळटा कामां म्हाका कसलेंच येना पूण कसलें काम करपाक तुका लज धरना ना लज दिसना हांव कसलें काम करता फाटलीं 5 वर्सां कमलावती गाडो घालून स्वताचो धंदो करता सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान 50,000चे रीण घेवन तिणें गाडो घातलो सांजेची 4 ते रातची 10 मेरेन रस ऑमलेट बटाटवडे मिरची तशेंच हेर पदार्थ विकून तिणें सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे रीणूय फारीक केले गाडो राष्ट्रीय महामार्गार आसून केन्ना तरी महामार्गाचें रुंदीकरण जातलें तेन्ना गाडो काडचो पडटलो देखून पोट कशें भरतले हो हुस्को कमलावतीक जाला रस्त्याचें रुंदीकरण करता तेन्ना गाडो घालपाक दुसरी कडेन सरकारान जागो दिवचो अशी मागणी तिणी केल्या म्हाका ते 5,000चे फॉर्म म्हणून केल्ले पळय ते सुद्दां म्हाका येवना आतां आनी रस्त्या कुशीन तुमचो गाडो आसल्या कारणान तुमकां जेन्ना रस्ता रुंदीकरण बी जातलें तेन्ना बीन तुमी कितें कशें कितें केलां आमकां कांय अजून लुगाराची बी वेवस्था जाता आमकां खंय तरी लुगार दिवचो ही एक मागणी आहा म्हाजे कडेन तेंकां रस्ता रुंदीकरण जाता तेन्ना तुमी गाडो काडटले हो काडचोच पडटलो आमकां हायवे जातली न्हू म्हणून मागीर आमकां खंय घालतले पूण जेव पर्यंत जायना तो पर्यंत तुमी आपले उदरनिर्वाह करतले हांगा करपाचें मागीर कितें आमी आज दारबांदोडा हांगा आसा दारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांत जे रस्त्या कुशीक एक कमलावती वेरेकर म्हणून एक आसा ती आपले गेली 5 वर्सां सतत आपल्या हांगा जी कला आसा ती तिणें हांगा एक आपली खंयचे अशी तेणी कर्ज काडून जावं आपली स्वताचे पयशे कोणा कडेन मागून एक गाडो खरेदी केल्लो आसा आनी त्या गाड्याचे तेणी आपली बटाटवडे जावं रस आमलेट जावं कितें मिरची पाव भाजी पाव ती दिता आनी सांजची ती 4 सुमार हांगा येता आनी रातची जशी गिरायक आहा तो पर्यंत ती हांगा रावता तेन्ना तिणी आज आपल्या ह्या 5 वर्सान अशें कार्य करून सतत अशी गाडो चलोवन आपल्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह ती करता खंयचेच काम करतना लज धरची न्हू अशेंय ती म्हणटा दारबांदोडीच्यान गोमंतका खातीर एकनाथ खेडेकर मोपा विमानतळाचेर वेवसायीक वाहनां खातीर प्रवेश फी वाडयल्ली आसा टॅक्सी तशेंच हेर वेवसायीक वाहनां आतां विमानतळाचेर पावतकीच फुडल्या 5 मिनटां खातीर 200 रुपया फारीक करचे पडटले पयलीं विमानतळाचेर पावतकीच 50 रुपया दिवचे पडटले मात आतां ते वाडयल्ल्यान मोपा विमानतळाचेर धंदो करपाक आसपी टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायल्या पेडणे तालुक्यांतल्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वाठारांत ज्यो भायल्यो गाडयो विमानतळार येतात आणि त्या पार्किंगसाठी सध्या पार्किंग महसुलात वाढ केल्ली आसा विमानतळाचेर ज्यो टॅक्सी ज्यो भायले लोक आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांक विमानतळांतल्यान हाडपाक व्हरपाक सोदतले आणि काही काळा खातीर त्या जागेर पार्क करपाक जो सध्या
पार्किंग दर वाडयल्लो आसा तेचे खातीर थळावे टॅक्सीकारूय नाराज दिसून येता. विमानतळ GMR कंपनीच्या ताब्यात आसा. सरकारान तांचे कडेन दिल्लो आसा, पूण सरकारानय हातूर आपूण हस्तक्षेप करून जो भरमसाट पे पार्किंग दर वाडयल्लो आसा ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान यत्न करचो आनी ह्या विमानतळाचो सर्वसाधारण जनतेक कसो लाभ जातलो हाचेरूय सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी आनी सुचोवणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. इस्रायल आणि हमास हांचे मदल्या युद्धात लेबनॉनान उडी घेतल्या. लेबनॉनान इस्रायलाचेर हवाय हल्ले केल्यात. ह्या हल्ल्या उपरांत इस्रायली आर्मीन लेबनॉनाचेर प्रतिहल्ले केले. इस्रायल हमास युद्धाच्या दुसऱ्या दीस गाझा शिमेर इस्रायली संरक्षण दळाचो कमांडर नहल ब्रिगेडाक मरण आयले. जाल्यार ह्या युद्धात आतां मेरेन 300 इस्रायली आणि 230 परस पॅलेस्टिनी नागरिकांक जीव वगडावचो पडलो. 7 ऑक्टोबराक हमासान इस्रायलाचेर 5000 रॉकेट फायर केल्ली. I think it's quite clear that this attack caught Israel by surprise, unfortunately. Obviously, there is no way that such terrible consequences would have occurred if Israeli forces intelligence were at the kind of readiness that we know and expect. That was what occurred. That was how it happened. And currently we are in a state of war. We're still in the fog of war. We don't know everything we need to know, but we really are just at the beginning of this campaign. Right. Ma'am, what can we expect in terms of retaliation? Because we have seen some strong statements coming from the Prime Minister Netanyahu and the Defense Minister. Well, I think there's a sequence of challenges and tasks at hand, beginning with still getting all the areas down south where there were terrorist infiltrations completely cleared. To be completely clear, it will take a while. The forces are walking truly house by house and corner by corner, making sure terrorists aren't hiding anywhere, making sure there still aren't pockets. So we have the immediate task of still finalizing the immediate situation down south. शेनवारा फातोडेचेर बाणासारी पुला सकयल बेकायदेशीरपणान रेंव व्हरपी ट्रकांक गोंय पुलिशेन धडक कारवाय करीत अटक केली. ह्या कारवायेंत 8 ट्रक, 4 होडयो, रेंव तशेंच हेर वस्तू धरून 2 कोटी रुपयांचो म्हालवाज पुलिशेन जप्त केला. तशेंच रेंव काडपी 14 कामगारांक पुलिशेन अटक केल्या. गोंय सरकार सध्या 32,000 कोटी रीण आशिल्ल्यान सध्या आर्थीक संकश्टात आसा अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकरान केलां. गोंय सरकारा कडेन सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक तशेंच सरकारी येवजण्यो राबोवपाक लेगीत पयशे ना असोय आरोप गिरीश चोडणकरान केला. सरकाराक आर्थीक वेवस्थापन जमाना अशें गिरीश चोडणकरान म्हटलां. आमची जर सद्याची गोवा स्टेटीचे फायनान्शियल पोजिशन जर पळयलें जाल्यार आमच्यो लायबिलिटी ज्यो आसात त्यो जवळ जवळ 32,000 कोटीचेर पावल्यो आसात. म्हणजे ल्हानशा राज्यांक जेचे बजेट सायज जवळ जवळ 22 ते 24,000 कोटीच आसा तेज्यो आमच्यो लायबिलिटीज टोटल 32,000 crores आनी हितून भितर ज्यो आउटस्टँडींग आसा रिसंटली आनी खास करून कॉर्पोरेशनाचे ते इन्क्लूड केल्ले ना. आनी ह्या सरकारान ऑक्टोबर मेरेन म्हणजे एप्रील टू ऑक्टोबर मेरेन जवळ जवळ 1,250 crores विथड्रॉ केल्ले आसा. म्हणजे 100 कोटी करून अशें एक फायनान्शियली एमर्जन्सीक सद्या गोवा स्टेट चलता. कितल्योश्योच वेलफेअर स्कीम तांकां पयशे ना म्हणून दिली वचनात. खंयच्याय डिपार्टमेंटान जंय लोकांक ताजो फायदो जाता अशें सांगलें वयता की
फायनान्शियल पोझिशन सरकाराची सारकी ना, फायनान्स ना. कितलेशेच गव्हर्मेंट स्टाफाचे एरियर्स पेंडींग आसात, थोडे कडेन सॅलरी पेंडींग आसा आनी रिजन आसा फायनान्शियल स्टेट. शुक्रारा सांजेर मडगांव SGPDA मार्केटाच्या भायर बशिल्ल्या गोंयकार नुस्तेकारांक धांवडोवन घालून सरकार कितें सिद्ध करपाक सोदता काय, बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक सरकार प्राधान्य कित्याक दिवपाक मुखार सरला काय असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान उपरासला. रापणेक लागिल्लें नुस्तें जर तेन्नाच्या तेन्ना विकूंक ना जाल्यार तें केन्ना विकपाचें अशें म्हणीत वेन्झीन सरकाराचेर फार पेटयलें. आज आतां काल आमी चोयले ते भाशेन SGPDA फिश मार्केटान सगळे गोंयकारांक धाडायन दिले नुस्तें इंकना काय म्हूण. देरेफेन सरकार उठवता स्ट्रीमलायन करपाक, पूण सरकारान जाण जावपा जाय इतलीं वर्सां तुमी एलाव केला होलसेल फिश मार्केट टू बी रन द वे गोवन्स वॉन्ट, आनी नाव तुमी चेंजीस करूं सोदता राख्यामध्ये. तुमी जर चेंजीस हाडूं जायो जाल्यार हो लोकल फिशरमॅन जो लोकल प्रोड्यूस 10, 11, 12 आज पयली पात येयल्या ती 10:30 येयल्या, दुसरी पात येतली 12, 12:30, 1, 2 देखून फ्रेश नुस्तें कितें येताय. स्टोरेज सिस्टम तुमी रेडी केलो ना जाल्यार हें जरी तर नुस्तें आज वचोन इंकनाय मार्केटांत जाल्यार हे ते वर्मा, रेड्डी आनी खन्ना म्हणटाय तेंका इंकूंक पडटलें. हें नुस्तें जर आतां इंकना जाल्यार कोणाकूय जाल्यार इंकूंक पडटलें. हांव नांव घेवपासून ना कोणाची. हे सगळे भायल जे आय होलसेलर ते मागीर हे नुस्तें घेता हिंगा सोय भितर हे पांट्याचे जे तांकां पयशे मेळपा जाय ते मेळना कित्याक स्टोरेजूय ना आनी आमी तुमी विकपा मार्केटां तेंय बंद करताय. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां जरी तर ते होलसेल मार्केट 9 बंद करूं जाय, 10 बंद करूं जाय, तुमी कोराय पूण आमकां एक जाग दियाय सायडीन. लोकल फिशरमॅनाक लोकल प्रोड्यूस जो आहा फ्रेश आहा तो आनी तो मागीर तुमी साफ करपाचो. जे भाशेन G20 येयले तेन्ना तुमी उदका टँकर घालून रस साफ जाले ते भाशेन आमकांय साफ दिसपाचो. सो दिस इज आवर रिक्वेस्ट, वी वूड वॉन्ट दिस. आनी मंडे वी हॅव डिसायडेड दॅट वी वील आस्क फॉर अ मिटींग. वी आर गोइंग टू मीट SGPDA. दाजी कोडे उलोवन मिटींग घेतले. जे कोण येवपा सोदताय तेमी सगल्यांनी येवचे. म्हाका सदां दे वील पास ऑन द मेसेज टू ऑल द अदर फिशरमॅन. आनी द डिसिजन इज जरी तर तूं मायक नाय जाल्यार म्हाका सदां हेमकां धंद बंद करून स्ट्रायकार वयचे पडटलें, वीच इज गोइंग टू बी ऑन द अकाउंट ऑफ द गव्हर्मेंट. एक दिसा धंद्याक जो पयसो तो बंद करपाचो जो आहा हो नुस्तेकार केन्ना विसरपा ना. तुमी जरी तरी आमकां स्ट्रायकार वचपाचो जरी हें कोताय जाल्यार तो स्ट्रायकार वचपाक एक दिसाचो धंद्या देस्पेज आहा, धंद करपाचो पयशे येवपा तो ह्या सरकाराक मागीर परिणाम काय करूंक ना. नामनेचे इतिहास तज्ञ साहित्यीक पत्रकार मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो हांच्या कुडीचेर शेनवारा निमणे संस्कार जाले. मडगांवच्या मसूण वयत तांची कूड मातयेक पावयली. ह्या वेळार तांकां निमणी आरंगां ओंपपाक वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आनी मडगांवकार हजर आशिल्ले. बेरेस्तारा वाल्मिकी फालेरो हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें. end of the funeral of a very close friend of mine, Valmiki Flynn. Valmiki and I were classmates. We studied together in Damsel College. We knew each other before that, but it was after this studying together in college that our relationship blossomed. He was General Secretary of the Students' Council. I was the chairman, and we worked in tandem to ensure the interests of students
in Sri Damodar College of Commerce. It is sad that he died all of a sudden. As far as he is concerned, he's dead. I'm sure he's in heaven, and from there he will guide his wife Daisy to continue with whatever mission he can start and give her the strength and solace to accept this tragedy. चीनात सुरू आशिल्ल्या 19व्या आशियाई खेळा सर्तीच्या 13व्या दिसा भारतान पदकांचो शेकडो ओपलो. ह्या सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी वट्ट 107 पदकां मेळयल्यात. शेनवारा बायला कबड्डी खेळगड्यांनी भारताक 100वे पदक जिखून दिले. आशियाई खेळा सर्तीन भारतीय खेळगड्यांनी बरी कामगिरी केली. हातून 14वो दीस म्हळ्यार 7 ऑक्टोबर हो भारता खातीर भांगराचो दीस थारलो. ह्या दिसा भारताक भांगरा पदका सयत वट्ट 9 पदकां मेळ्ळी. हॉकी पंगडान फायनलींत जपानाक 5-1 असो हारयत भांगरा पदक मेळयलें. जाल्यार बायला कबड्डी खेळगड्यांनी भारताक 100वे पदक जिखून दिले. देखें तो खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हमारा टारगेट था और यही एक एम रखे आए थे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे और गोल्ड मेडल जीत के जाएंगे. और ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की बात करूँ तो टीम का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा है. एंड आज के मैच की बात करूँ तो एज ए टीम हमने डिफेंस बहुत अच्छा किया है. आज स्कोर भी किए हैं बट आई थिंक उनको बहुत कम मौके दिए हैं कि वो हमारे टीम में आके और गोल कर सकें. दादल्यांच्या क्रिकेटी सयत हेर खेळांत भारतान 9 भांगरा पदकां मेळयल्यात. 13व्या दिसाच्या निमाणे कडेन भारताची पदकांची संख्या 95 मेरेन पाविल्ली. पूण आयज भारतान 100 पदकां मेळोवन पदकांचो शेकडो पार केला. हे कामगिरीक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हाणें खेळगड्यांक परबीं भेटयली. वही मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार. मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है. और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है. एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी. बहुत खुशी की बात है. हिंदुस्तान के इतिहास में इतिहास रच दिया है तीरंदाजों ने और ये परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा. भारतीय तीरंदाजी संघ ने, खेल विभाग ने, साई ने सब मिल के जो ज्वाइंट दिखाया अपना ज्वाइंट, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये तीरंदाज बहुत आगे जाएंगे. 3-4 तीरंदाज तो हमारे जूनियर वर्ग हैं, उनको तो 15 साल और लगेगा. ये वर्ल्ड के टॉप तीरंदाज कहलाएंगे. तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे भारतीयों को, तीरंदाजों को, तीरंदाज परिवारों को, खेल विभाग को, हमारे तीरंदाजी के पूरे ऑफिसर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं. भारतान आशियाई खेळा सर्तींत इतिहास घडयलो. भारतान 28 भांगरा पदकां सयत 108 पदकां जिखल्यात. ही खेळा सर्त 23 सप्टेंबराक सुरू जाल्ली आनी फाल्यां 8 तारखेक ती सोंपतली. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. आयर्नमॅन 70.3 भारतान परत एक फावट बाजी मारली. रिले गटात भारताचो टीम आरायस हो पंगड पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत जालो. जाल्यार वैयक्तीक गटात भारताचो नेहाल बॅग पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत थारलो. स्विमींग, सायकल आनी रनिंग आशिल्ली आयर्नमॅन 70.3 थायथॉलॉन पणजे आयतारा घडोवन हाडली. सुरवातेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बावटो दाखोवन ट्रायथलॉनाक सुरवात जाली. खेळगडे पयलीं 1.9 किलोमिटराच्या स्विमिंगात सहभागी जाले. उपरांत तांच्यांनी 90 किलोमीटर सायकल चलयली आनी मागीर
21.1 किलोमीटर धावत फिनिश लायन गाठली. भारता सयत एकूण 19 देश ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्ले. वैयक्तीक गटात दुसरे सुवातेर एलव्ही सिंग जाल्यार तिसऱ्या सुवातेर बिश्वजीत सायकॉम हांच्यांनी बाजी मारली. जाल्यार रिले गटात द बॉम्बे सफायर ह्या पंगडान दुसऱ्या सुवातेर बाजी मारली. विजेत्यांनी ही वडेगा सर्त फक्त 4 वरां भितर सोंपयली. आयनमॅन 70.3 स्पॉन्सर्ड बाय हर्बल लायफ गोंयांत फाटीं 3 वर्सां आयोजन करता. हांव आयनमॅन 70.3 आनी हर्बल लायफ 24 हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ज्या पद्दतीन ते इव्हेंट हांगा स्पोर्ट्स टुरिजमाक स्कोप दिवपा खातीर, स्पोर्ट्स टुरिजमाक वाव दिवपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सातत्यान तांकां जे ऑर्गनायझेशनान सपोर्ट जाय तो ऑर्गनायझेशन सपोर्ट सातत्यान करता. ऑर्गनायझरांचे खूब खूब अभिनंदन करता. अशा पद्दतीचे वेरियस इंटरनॅशनल आनी नॅशनल इव्हेंट गोंयांत जावपाची गरज आसा, जेणे करून स्पोर्ट्स टुरिजम आनी वेरियस टुरिस्ट गोंयांत येता. वन्स अगेन ऑर्गनायझरांचे कॉंग्रॅच्युलेशन आनी माय बेस्ट विशीस फॉर द पार्टिसिपंट दोज हू आर पार्टिसिपेटिंग इन दीस इव्हेंट. कंटिन्युअसली दे आर डूइंग स्विमींग, cycling, running, and again this event is lined up with the Fit India movement of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. The Fit India movement आसा तो सातत्यान स्वताची फिटनेस दवरपा खातीर अशा पद्दतीचे इव्हेंटान पार्टिसिपेट जाता. तांकां एट द एज ऑफ 70 लोक पार्टिसिपेट जाता ते पळोवन बरें दिसता. सो वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर देम. शेतां रोयात, भायल्या लोकांक जमिनी विकूं नाकात. शेताची जमीन प्लॉट करून विकप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. शेतांची जमीन विकपाची आसा जाल्यार ती फक्त शेतां करपा खातीर विकात अशें स्पश्टीकरण मंत्र्यान दिलें. हे सरकार तुमकां मुद्दाम जावन सांगता, तुमी कॅल्क्युलेट करून पळयलें जर जायत पर स्क्वेअर मिटराचेर 150 ते 200 रुपया उदकाचेरच सरकार मोडटा. आमची जबाबदारी हे उबी रावल्या त्या कुडक्याचेर आज उदका खातीर हो हिशोब केले जर जायत जाल्यार इतके प्रमाणान सरकार मोडटा जाल्यार एकूय खंयचोय स्क्वेअर मिटर एरिया आमी दवरपा जायना. कारण मोठी जबाबदारी हावेस्ट वता सरकाराचें. जमीन विकपा गेले जर जाय तितकी रेट मेळटली, तितकी उदक दिवपा खातीर रेट केल्ली आसा. म्हणून आयज हांव तुमकां तुमचे कडेन मागता की आमी कितें तें करपा जाय. दुसरी गजाल आसा, तुमी आतां जे प्लॉट आसात ते कोण कोण प्लॉट तेजे बारीक बारीक कुडकी करून विकपा लागले आसात. आनी कोणी खंयचोय कितलोय लागींचो आसा जर जायत एग्रीकल्चरात जर कन्वर्ट करता जर जाय जाल्यार आमी सहाय करपाना, ताच्या विरोधान वतले. एक लक्षात दवरा, कोणाच्या मनान जर कितें येता की आमी बारीक बारीक कुडकी करून विकतले, पयर थंयच्यान म्हाका कोण एकटो आयिल्लो ना आपण हे विकल्या आनी आतां हांव सांबाळपा म्हणना, मागीर कितलोय क्लोज जाल्यार ताजे पोटच्यान पायपलायन गेला आनी ताजेर वयर घर बांदता आनी ती पायपलायन ब्लॉक जाल्यार कितें करपाचें. आनी तुवें विकली नंतर कित्याक तें सरकारान तुमकां जागो दिल्लो आसा कल्टिवेशन करपा खातीर. आनी तुमी हांगा भायले कोणी हाडटले, खंयचे हावजींग बोर्डाचे, खंयचे हांगचे खंयचे दवरलेचे लोक हाडटले आनी विकतले आनी हांगा कितें करतले. ती घाण करपा आमी दिवचे ना. एक गोश्ट लक्षांत दवरात, कोणी जर विकपाच्या हातून भितर पडटा जर जाय तुमी विकता जर जायत विका, पूण ते एग्रीकल्चर जर कोणी करता जाल्यार तशा तशी बारीक कुडकी व्हरून विकनाकात. प्लॉटूच विकपा जाय प्लॉटूच विकात, पूण एग्रीकल्चर करपा खातीर विकात. हय न्ही, तुमचे कडेन जायना जाल्यार विकपा म्हाका म्हणजे एखादें शक्य आसा तुमचे ती स्किमीन विकपा मेळना. आतां पर्यंत क्लास 2 आसतना तर विकपाकच मेळना. क्लास 1 जाला आसतनाय ताका एक टॅग दवरतात की ती जमीन विकपा जायना म्हणून. सो ह्या हातून भितर कोणी देंवले जर जायत म्हणजे स्पश्ट इशारा आसा, तुमी म्हजे कडेन केन्नाय येवपाचें ना. हे आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.